कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधाराक सोदून काडपा खातीर विरोधकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरयलां. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून नोकरेचे हायज ताकून लोकांची लूट करप्यांचेर गोंय सरकाराक कारवाय करपाची सुचोवणी दिवपाची मागणी तांणी पत्रांतल्यान केल्या. सरकार तरणाट्यांच्या फुडारा कडेन खेळ करता असो आरोपूय तांणी केला. Prime Minister, it is our duty. I think through several political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor. We complained to several other authorities. We requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the Prime Minister. It is his duty bound to inquire. That solna te sodya in this sea of corruption. Doirat bare pedi lepo सार्दीन ताल्ले बिल्ले हांवें धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोडे आनी मोडसो इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय. हे मेन कारणीभूत हे सुजोनुसार मोठ जाले मेन करप्शन हाय हे मुद्दो हो पीपल आर बींग मेड एज अ स्केप गोट्स. दिस इज एन एस्केप रूट और एन एक्झिट पॉलिसी फॉर दी अदर. हे मेन हायलायट जावपाक जाय. द रियल कल्प्रिट शूड बी शोन द डो बिकॉज दिस इज इनजस्टिस टू द यूथ and the future generations of Goa. आणि आज आम्ही हे जे आता कॅश फॉर जॉब जाता ताजेर तुम्ही ताका ओपिनियन विचारा मरे. काणकोणाय खूप जाणांक तोपयो पडल्या, खूप जाणांक काणकोणाय तोपयो पडल्या. ताजो इन्वॉल्वमेंट ना असा म्हणना हांव, पूण आनी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट आहा जाका अरेस्ट केल्ल्या. सो हाजें कितें जाता, ताजे वर्करां कडच्यान जर जॉब पयशे घेतल्या जाल्यार आनी उरलें कितें. सो आनी उलयता कितें आमी. आनी आज तुका सांगता ओपोजिशन जर हें काडना पब्लीक आनी भायर येतले. व्यापम म्हणटा ते जालें तेन्ना पळय तूं. पयलीं लोकांनी ट्राय केलें ओपोजिशना मेळून जालें ना. पब्लीक ओनली चोन स्टार्टेड कमिंग आउट एंड देन मोर थिंग्स वील कम आउट. थिंग्स वील कम आउट इन सच अ वे दॅट दे विल नॉट बी एबल टू बी हिडन. आनी लेटस्ट सरकारान नवे डायवर्शनां हाडल्या. हे आयले जाल्यार ते करतात. म्हणजे गोंयचे सायबाचेर हाडले आनी कितें हाडले. ह्यो सगळ्यो टॅक्निक्यो कांय चलच्यो ना. तुम्ही गोंयचे तरणाटे पिळगेचो फुडार काबार केला. ही परिस्थिती आहा. सुदीन ढवळीकारान बरें सांगला लग्नाक पसून वचपाक आमकां लज दिसता मंत्र्यांक. ते सगळे चोर म्हणटात सारकें सांगलें ताणें. आनी म्हाका दिसता हें खरें ही खरी परिस्थिती जाल्या की रुलींग पार्टीचो लोकप्रतिनिधी जर जालो जाल्यार लोक ताका जॉब विकपी एजंट म्हणून ताका धरतात.